Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. एक्सपर्ट कमिटीन बावटो दाखयलो आणि सरकारान शाळा ऑफलायन करूंक बावटो दाखयलो एकदाचो. जवळ जवळ 2-1 वर्षांनी शाळांनी परत घाट वाजली. सकाळसान भुरग्यांचो कॅम्पस आणि वर्गांत परत किलकिलाट. जुनात आसता तशें शिक्षणीक वर्साच्या पयल्या दिसाचें वातावरण, मात पावस ना. ऑनलायन शिकूंक कटकटी. शाळांनी टीचर आणि भुरग्यां बरोबर शिकप सारकें. ऑनलायन शिक्षणान खंय भुरगीं सुस्तेल्यात. मजा वाटते, तुम्हाला आनंद जातो. पहिल्यांदा शाळेत बघितली, पहिल्यांदा शाळा माझी आता ऑनलाईन मोबाईलवरच होतो. ऑनलाईन आमच्या बरेच दिसतात. भुरग्यांक जे नॉलेज मेळोंक जाय ते मेळोवंकूच जाय. त्याच्या करता शाळा सुरू जाणे सामकें गरजेचे असले आणि म्हाका आनंद जाला इतलो शाळा सुरू जाला त्याबद्दल. All the teachers and students and parents are all thrilled to enter the first day of the school after the reopening after COVID-19. Next, we have followed all the SOP norms of COVID-19. Okay, our peons have swept the class with the disinfectant and they have used the different means. We have checked the thermal temperature of each and every student entering and did very well. आजपासून शाळेची खरी सुरुवात झालेली आहे. आम्ही पूर्वी मुलांना शिक्षण मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर पाठवत होतो. ती मुलापर्यंत पोहोचत होतं, पण प्रत्यक्ष काही समस्या मला जाणवत होत्या. जी गणितं वगैरे असतात ती प्रत्यक्ष मुलांना आम्हाला सोडून दाखवायला मिळत नव्हती. आज खूप पहिल्या दिसाक सगळी फ्रेंड्स मेळून खूप मजा आयली. कितले वर्सां आमकां घराक रावपाक पडलें आनी कितले वर्सांनी आज परत स्कूल सुरू जाला आनी घरा बसून शिकपाक बेजार येतालो ते ऑनलायन. सो आतां ऑफलायन स्टार्ट केला म्हणून आमकां खूब बरें दिसता. 2 वर्सांनी हे आमचें इश्कॉल सुरू जाला. भुरग्यांचो परत बोवाळ इश्कॉलाक आयकूंक मेळ्ळा. खूब खोस भोगता आणि तरी आमी सगळी SOP फॉलो करतात. मास्क घालप, सॅनिटायझर यूज करप. स्कुलाक बरी मजा आयली. खूब तेंपान फ्रेंड्स मेळ्ळे, टिचरी मेळ्ळे. First, it's being the first day, we are going to open the classes in a staggered manner. Today it's only for the 10th and the 9th standard regular classes. Tomorrow we shall start for the 8th standard, followed by on Wednesday for the whole school, that is from the 5th to the 10th standard. ऑनलाइन जे ऑनलाइन तितले शिकना भुरगे. ते क्लास जाले मागीर ते टीचर मेंटेन करता. ते बरें हा, बरें जालें ते स्टार्ट केलें. Lot of distraction was there on online classes, but due to today offline classes have started, it is a good opportunity that we can study better. We meet our teachers after since very long time and our friends back to school, and we can study well as online classes had a huge distraction because of network issues and many more things. हांव 11th कॉमर्सान शिकता. आयज म्हाका खूब बरें दिसता स्कुलान येवन आनी सगळीं म्हजी फ्रेंड्सांय मेळ्ळी आनी ऑनलायन क्लासीक म्हाका तितकेंय कळनासलें जें आयज म्हाका सगळें कळटालें. फाटल्या दिसांनी जी 2.5 वर्सां म्हणजे कोरोनाच्या काळान जी स्कुलां बंद आसली तेन्ना भुरगीं म्हाका दिसता सारकी सुस्त जाल्ली आनी त्यो ऑनलायन क्लासी घेवन भुरगीं फक्त मोबायलाचेरूच आसतालीं. पयलीं मोबायल स्कुलान बंद आसलो. जेन्ना भुरगीं स्कुलान येतात तेन्ना भुरगीं खरीच एक्टीव जातात. तेंचे कडेन टिचर्स आनी भुरग्यांचो संवाद आसता पळय तो सारको डायरेक्ट जाता. कितें डिफिकल्टी आसता त्यो भुरग्यांक डायरेक्ट सॉल्व करूंक मेळटा. आमचे कोविडाचे जरी अजून संकट गेलें ना तरी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दोनूय वॅक्सिनां जाल्लीं आसा. त्यामुळे सेफ सायट आसा आमची बरी आसा. आमची भुरगीं आयच्यान हांगा येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. मुलांचं जे शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे ती भरून काढण्याची ही योग्य संधी आहे. अपेक्षा करूया की या शाळा अशा स्मूथली चालू राहतील आणि मुलांचा जो शैक्षणिक फायदा आहे तो याच्यामध्ये निश्चितच होईल असं. आता भुरग्यांनी जेन्ना मोबायलाचेर शिकले तेन्ना तांकां मातशें प्रॉब्लम म्हणजे कितें ते मिसयूज करताले थोडे भुरगे. थोडे तांकां दोळ्यांक प्रॉब्लेम जावं लागलो आनी तेन्ना गरज म्हणून तेन्ना ती केली. आतां जी ऑफलायन जालें न्हू ती एकदम बरी जाल्या.
आज आमी फक्त 5थाच्या भुरग्यांक आनी 10थाच्या भुरग्यांक आपयल्या. 5थाची आमची टोटल 48 स्टुडंट्स आसा, तातूंतली 45 स्टुडंट्स आयल्या. म्हणटकीर म्हाका दिसता की हो बरो रिस्पॉन्स. 48तली 45 भुरगीं स्कुलान आयल्या. अशें दिसलें की भुरगीं 2 वर्सांनी स्कुलान येतात, तर तांकां स्कुलान येतगीर एक उमेदीन तांचो दीस सुरू जावचो. पेरंट्स एप्रोच करतात, थोडे पेरंट्स खूब सपोर्ट करता की करचें स्कुलान, कित्याक भुरगीं स्कुलान गेल्ली सगळ्यांकूच जाय आसता. कित्याक स्कुलाचें जें वातावरण आसता तें वेगळें आसता. घरान बसून बसून भुरगीं सामकीं बेजारल्यात. स्टँडर्ड ऑपरेशन जें आसा म्हणजे SOP जें आसा त्या प्रमाणे बॅचीस जर केले जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक एकाच दिसा आपोवणें आमकां मातशें डिफिकल्ट जाता. तेन्ना जशें हळू हळू आमी हे स्टार्ट करतलीं. म्हणजे 10थाचे एग्जाम्स आतां लागीं पावल्या न्ही, 10थाच्या भुरग्यांक आमी मातशें चड आपयतलीं. भुरगीं स्कुलाक येवपाक शकना खंयच्याय कारणास्तव, तांकां ऑफलायन म्हणजे ऑनलायन आसतलें आनी जीं भुरगीं स्कुलाक येता तांकां ऑनलायन शिक्षण आसतलें. परत एक फावट थर्डाक तुमी आसतना जशें एक स्कुलाचें वातावरण आसतालें वा 2 वर्सां पयलीं तें सगळें परतून एक फावट आमी सगळ्यो एक्टिविटीज सुरू करुया. ह्या कोरोनाचेर मात करून आमी सगळ्यांनी हे कोरोनाचें जें दुयेंस आसा तें ह्या बोमाड्या बरोबर हवेन सोडून दिवया. भुरग्यांक एक स्कुलाचे अशें एट्रॅक्ट म्हणजे येवपाचें स्कुलाचें एट्रॅक्शन आसपाक जाय. टिचऱ्यो कशें म्हणजे स्कुलाचे येवचे म्हणजे तांकां स्कूल म्हणजे कितें कळचें तांकां वेलकम. आनी आयज आमी बरो प्रोग्राम भुरग्यां खातीर स्पेशल दवरला. आमची PTA कमिटी आसा. आयज आमी क्लासीन बरें डेकोरेट केल्या क्लासीस आनी तांचे खातीर स्पेशल प्रोग्राम दवरल्या, स्पेशल एसेंब्ली दवरल्या, जेणे करून भुरग्यांक दिसचें की आयज आमी स्कुलान येता कितें तरी आमच्या टिचरीन आमचे खातीर केलां अशें. 2 वर्सां स्कूल बंद करून भुरग्यांचें भरपूर लुकसाण जालें. आयज व्हेरी हॅपी आमी तुमकां सांगपाक गव्हर्मेंटान चान्स दिलो की स्कूल स्टार्ट करपाक. एज अ पेरंट्स म्हणून म्हाका खूब उमेद भोगता. आयज म्हाज्या भुरग्यांक 2 वर्सांनी हांव स्कुलान हाडून पावयता. लोग अच्छा है ना, हमारा मन को भी शांति मिलेगा कि बच्चा कुछ तो सीखेगा बोल के. तो हम लोग क्या था पहला डेली वो लोग को गुस्सा करो, डेली जाके डांट दो लोग को कोई भुरगीं सांग घरांकडे काय शिकना आशिल्लें काय ना. 2 स्कूल स्टार्ट जावन आमकां म्हाका खूब बरें दिसलें आमकां. आनी भुरगीं मातशें इम्प्रूव जातलीं, घरा कडेन काय शिकना आशिल्लें. आमच्या ह्या भुरग्यांक आतां येता ती पळोवन आमकां सारकी इतली खुशी जाल्लेली आहा, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक खूब मिस करतालीं. आनी एवरीडे आमकां पेरंट्स आमचे विचारीत आसताले की केन्ना तुमची भुरगीं येतालीं स्कुलाक, आमी केन्ना स्कूल स्टार्ट करतलीं, केन्ना स्कूल स्टार्ट करतलीं. मागीर आतां फायनली गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतला ते आमकां खूब मानवलेलें आसा. स्कूल स्टार्ट हुआ, बच्चे ऐसे भी घर में स्टडी वगैरह करते नहीं, ऑनलाइन गेम आई एम हैप्पी कि स्कूल स्टार्ट हो गया. मैं बहुत खुश है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ. We were away from this situation for 2 years. The ground was silent. The classes were silent without you. And I know that from today onwards, these classes and the school ground will become lively and very, very energetic. आज 2 वर्षांनी शाळा ओपन झाली, त्याबद्दल मी सरकारचा खूप आभारी आहे. From last 2 years, I have not been to the school, and today I am very happy that I am seeing the teachers and I have seen the school. We at Saraswat has put up norms like 5th to 8th. We are starting from today, and so 50% students will come today, 50% will come tomorrow, and 10th full students will come.
And Wednesday we will give a study holiday, and from Thursday we are starting offline exams. Even we are trying to start the primary section from next Monday. But maybe from next Monday we will take a call. पयली ऑनलायन क्लासीस आसल्यो कोरोनाच्या टायमार, पण एक्चुअली म्हाका दिसता ताचो भुरग्यांक खूब त्रास जाता. आनी आतां जे ऑफलायन केल्या पळय क्लासीस आनी भुरगीं जी पर्सनली येतली आनी अटेंड करतली क्लासीस, तातूंत भुरग्यांक खूब फायदो जाता. खूब डिफरन्स ऑनलायन आनी ऑफलायन क्लासीस आहा पळय तातूंत खूब डिफरन्स आसा. इवन वर्स सोंपत आयलें, पण भुरग्यांक एटलीस्ट तातूंत वातावरण तयार जातलें. Students of 10th standard, we are very happy to be back in school as the concepts are more clear when taught offline rather than taught online. We are glad that the schools have reopened as we can interact with our teachers directly and clear our doubts. टीचर्सांचेर लोड येयला, कारण एकूच क्लास दोन भागांनी केला म्हणटकूच सेम पोर्शन 2 क्लासींनी शिकोवचें पडटा. आमी फूल स्कूल उगडला, पण वी आर कीपिंग द 10th स्टँडर्ड फॉर ऑल 8 पिरियड्स. पण आनी जे बाकीचे लेवल्स आसा 5th to the 9th हे आदेसा खातीर 8th आनी 9th फर्स्ट हाफाक येता 11:15 पर्यंत, आनी मागीर सेकंड हाफाक 11 5वी ते 7वीचे भुरगे येतात. वास्को कांय पालकांनी पहिल्याच दिसा इश्यू केलो. शाळांनी खंय पयलीं भुरग्यांची जबाबदारी घेवची. सगळी पेरंट्स सेंट एंड्रू कडेन येयल्ली आनी कारण येवपाक न्ही भुरग्यांक आमकां धाडूंक जाय म्हणून टिचरीन आमकां मॅसेज धाडले की अंडरटेकींग दिवचें म्हणून. आमी भुरगीं धाडटाले, आमी अंडरटेकींग दिवपाचें आमच्या ओन रिस्कार आमी स्कुलान धाडपाची. जेन्ना हांवें टिचरी विचारलें तुमी आमकां बरोवन दिता काय विचारलें, ह्या गव्हर्मेंटान आमकां बरोवन दिला, भुरग्यांक जर फाल्यां जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय. आमी ओन रिक्सान आमच्या भुरग्यांक कशें धाडटले? पेरंट्साची मिटींग जावना अजून PTA ची. आनी एकूच 1 ते 1.5 म्हयनो उरला स्कुलाक. ते सगळे काबार जावन बरे भाशेन फुडल्या वर्सा म्हटल्यार जुनांतल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें स्कूल. शिकतात पळय ती ल्हान आसात आनी तुमी ऑनलायन क्लासीस जे घेतले तेच कंटिन्यू करपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.